जो हा तो MVR तेगे कॉन्ट्रॅक्टर आहे आणि हायवे गेलो इंजिनियर हा पंचायत हा सुरालेची आणि फार्मर्स आहे हिंगाचे. सो द होल आयडिया वॉज जेन्ना हे कॉमेस जाल्ले तेन्ना MVR आम सांगलोलें की हे जे तूं करता ते तूं घेवन वचपा जाय. यू हॅव टू रिस्टोर दीस लँड बॅक अगेन टू इट्स नॉर्मल कंडिशन. सो हेजे फॉलोअप करून नोव्हेंबर गेल्या वर्सा तुमकां याद आसतली तुमी आसले आम्ही हेजे उंच बी येऊन इन्स्पेक्ट केले आणि नोव्हेंबर म्हयन्यात तांकां सांगलेलें आणि मिनिट्स ऑफ द मिटींग दवरल्यो आणि मिनिट्स ऑफ द मिटींग मुको इन रिटर्न आहे त्या दिसा कितें उलयल्ले ते. सो रॅम्प करपा लायिल्ली बाणालेच्यान थिंग पेडार 2 रॅम्प करपा लायिल्ली 2 या 3 रॅम्प करपा लायिल्ली. थिंग 2 तोळ गायर आहाय ते गायर तेंगे माथ्या वचोन हे जालो आहा. थिंग 2 नाल्ल आहाय थोड्या बांदाक आयल्यान ते पुरलो आहाय ती क्लियर करपाक आणि ही जी आख्खी मात तें बोलो वाट करपाक सर्वीस रोड एश करपाक दॅट टू रिमूव टोटल अराउंड 60,000 क्युबिक ऑफ दिस अर्थ इज देयर हियर म्हणून ते सांगताय. नेक्स्ट वीक सोन ते कॉमेस करतले. दे आर प्लॅनिंग टू रिमूव द मॅक्सिमम. पयले हे विकेंडाक म्हणजे नाल्ल आहाय वाट आहाय एमर्जन्सी समज पावस येयलो जाल्यार ते वाट क्लियर करपाच्यो हे पयले 2-3 दीस करतलो आणि बाय नेक्स्ट वीक ट्यूजडे वेनसडे म्हळ्यार दे विल स्टार्ट टेकिंग आउट दी अर्थ फ्रॉम हियर. सो दे आर एक्सपेक्टिंग सम 20 to 25 days. म्हाका जाल्यार दिसना बट 20 to 25 days दे आर एक्सपेक्टिंग. टार्गेट इज 1000 क्युबिक पर डे काडपाची टार्गेट तेम दवरपा जाय आणि ती टार्गेट दोली जाल्यार एक म्हाका सुद्दां 25 दिसां भितर हें काबार जातलें. सो द होल आयडिया इज हें जितलेंय तेंगे आहा तें हिंगसोन काडपा जाय. आमगे फिश मार्केट एरिया पासून हिंग जो न्हूच रिवर साला टर्न जाता जो तुमकां दिसती पडटा हे स्पेना कडेन हो जो वीथ आसलो ओरिजिनल वीथ ऑफ द रिवर साल तो तांकां आहा ते भाशेन वीथ कोर आनी दोर म्हणून सांगिल्ला. दोन्ही वाटेन बांद आसले. सो तो बांद परत रिस्टोर करून हें उदक जें आहा रिवरांतल्यानूच चॅनलायज जावपाक हें ऑलरेडी सांगलो आहा. मीर आहा तेंगेलो मेन इंचार्ज जो आहा ताका खबर आहा ही हॅज अग्रीड आणि वी आर ऑल्सो रिक्वेस्टिंग दी हायवेज इंजिनियर जें आज मिटींग जालां जें आज एग्रीमेंट जालां आय वॉन्ट यू टू पुट इट बॅक अगेन ऑन रेकॉर्ड. सो मिनिट्स ऑफ द मिटींग तुज्या हातीनसून हायवेजा हाटी येवपा जाय. हांव कितें हांवें दोता रिकॉर्डाक कित्याक सगळे आमी विसरत आहाय तूंय विसरत आहा आनी तेय विसरत आहाय. सो नोव्हेंबराक कितें उलयलो तें रिकॉर्डार आहा आज कितें उलयलें तें रिकॉर्डार जाय. सो वी ऑल हॅव दोज मिनिट्स ऑफ द मिटींग. द होल आयडिया इज टू मेक शुअर दॅट दिस लँड इज रिस्टोर्ड बॅक अगेन आणि परत आमकां त्रास जावपा जायना. सो आय थिंक एटलिस्ट बाय 10th of June टील द होल एक्चुअल मनसून स्टार्ट्स. सो तेज म्हळ्यार म्हाका सद्दां मॅक्सिमम हे आमगे 100% क्लियर जावपाची तुवें ट्राय करपा जाय. सो वी वील फॉलो अप अगेन. वी हॅव ऑल्सो एग्रीड टू हॅव अ स्मॉल कमिटी maybe 1 or 2 people from Seraolim, 1 or 2 people from Benaulim side जे आमगे फार्मर्स आहे. सो हे 4 जाणां एक कमिटी समज केली आणि तेंगे एकलो इंजिनियर हायवेजाचो आणि कॉन्ट्रॅक्टर MVR आगे कोण एकलो मनीस. सो जेन्ना हे काम कमेस जाता ते कमिटीन आमचे मध्ये एक ग्रुप करून केन्नाय सायन्सा एक पासूय मारपा जाता. सो सगळ्यांगेले दोळे आसतले कितें चलत ते आणि म्हाकाय एक इन्फॉर्मेशन मेळटलें एवरी डे कितें जाता. सो इट इज अ मॅटर ऑफ 20 days वर्क दॅट दे आर एंटिसिपेटिंग. 20 आहे ते 30 जावपा शकताय. So this committee, I think, if Kevin and Sarpanch and Leslie can initiate, and Korun, I think we can start the group. Basically a service road, so this they have to make. In band maksada aila masha aspazo. Right now the width is too much what we see. So 6 meters to 8 meters kit width aspazo. Original width kitte choitle, and they are trying to make sure that it is done. बांध वचपा जाय म्हणटा तो बांध आता नवो बांध म्हणटा तो तेका का पयली आशिल्लो पयला हा ते भाशी वाट करून जाय. पयली आशिल्ली अशी वाट आता ऑलमोस्ट 10 मीटर मायज रुंदाय दिसती पडटा 10-15 मीटर पण दिसती पडटा. सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड नो. थिंग्स डिसेंट सायज बांध करून ते चॅनलायज करपा जाय आणि देन वी हॅव टू टेक आउट ऑल दिस थिंग. कित्याक हिंग 15 शेत आसलो न्हू ह्या थिंग शेत एक्चुअली आमी उबे आहाय ते शेत. सो ते परत हे शेत हॅज टू बी रिस्टोर्ड रायट. सो वी हॅव टू रिमूव दिस अँड मेक शुअर दॅट द बांध इज देयर. द होल आयडिया इज what we want to protect and what the Sarpanch wants to protect, what the Seraolim Panchayat and we all want to protect is we do not want somebody to start construction over here after completion of the bridge. हिंग बिल्डिंग येवपा जायना ह्या शेतांत इलिगली कोणे हिंग कन्स्ट्रक्शन घर बांदपा जायना. दॅट इज वॉट वी वॉन्ट अँड दॅट इज द रिजन वी वॉन्ट टू रिस्टोर बॅक अगेन द फील्ड टू इट्स ओरिजिनल पोझिशन. साळणे आता पुरवल्या ते क्लिअर करून घेतले त्यांनाच हे साल रिवर वी विल ट्राय टू हांव पर्सनली मॉनिटर करतलो हो स्ट्रेच जो आहा सो दॅट इट इज क्लीन. शेवाळे घेवन ते मातशें ओडून क्लियर करपाक बट बांध हॅज टू बी डन करेक्टली सो दॅट देर इज नो इश्यू विथ द बांध. हे म्हणटा दिसना हे मनसुना पयलू पूण MVR दिसता. MVR मनसून केलो तो इंचाल तेका सो तेका सद्या खबर ना मनसून केलो तो. पूण म्हाका दिसता 30 तारखे म्हळ्यार पावस येवपा जायो हेच्या पयलो येतलो. पूण मागीर जून 10th देखून वी मायट हॅव हेवी शावर्स. सो किपींग दॅट इन टू मायंड की घोडे आतां एक 20 तारखेर म्हळ्यार पावस येतलो हाल देखून पावस येवपा जाता. पूण इट वील बी इनिशियल शावर्स आनी मागीर जून 10 तारीख म्हळ्यार फूल फ्लेज मनसून कमी जावपा चान्स आसा. सो टार्गेटेड एटलीस्ट बाय 10th of June दे शूड फिनीश. मदीं पावस देखून येवन बाय 10th of June दे शूड फिनीश.
सो हांव केविन डिसोजा. सो हांव फार्मर आनी बेसिकली हिंग कितें आहा आमगेलो ब्रिज केला कित्याक आमचें उदक हेडोन सकयल वचपाक. सो आतां ते प्रोजेक्टाक स्टार्ट करता आसतना ही माती घातलेली ती अजून काडना कांय. सो ही वारी आसा म्हणून आमी अप्रोच केले MLA आनी MLAन इन्स्पेक्शन मागलें. सो दॅट्स हाव एवरी वन इज इन्वॉल्व. आनी पयलीं सुद्दां हिंग येयले तेशी द कॉन्ट्रॅक्टर एग्रीज टू टेक दीस माड ऑफ. माती काडटा म्हणटा तो जाता ती बेगीन पावसा पयलीं. PWDन तेंक इंटिमेट केल्लें तेज्या पयलीं की तेम काडची म्हणून कांय दिसिल्लें ना म्हणून आमी हें मूव करपाक पडलें. आतां हिंग आयल्यार हिंग आमचे रिवर्साल मातशें आलोला दोलोल तें दिसता आता विथ दे हॅव एग्रीड टू गेट द मड क्लोजर अँड अलाइन इट. सो वॉट वी वॉन्ट बेसिकली इज टू रिस्टोर द लँड टू इट्स ओरिजिनल स्टेट विच द कॉन्ट्रॅक्टर हॅड प्रॉमिस्ड वेन ही स्टार्टेड द प्रोजेक्ट. वी आर नॉट आस्किंग समथींग डिफरंट. सो पयलीं करपा आशिल्लें तेंच करपा लायता आनी हेंच आमचें रिक्वेस्ट की जाता तितले बेगीन पावस स्टार्ट जायचे म्हणून करचो. बायपास सगळे माती बी आशिल्ली ती सगळे आतां मागीर शेतकारांक त्रास करतले म्हणून सरान सगळे पयले आनी ते क्लीन करपाचे तें ठरयल्लें आसा. किती क्लीन करपाक ठरयला? ती माती सगळे काडपाची आसा ते रस्त्यार पडिल्ले आसा ते रस्त्यार पडिल्ले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.